नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी प्रमाण हे कार्यक्रमाक आजी हांगा आमगे स्टुडियोंत सोयरे म्हणून उपस्थित आसा कारवारचे. एक सान वयाची आमगेले कारवारची चिल्ली स्वस्तिका सूरज महालक्ष्मीकर. नमस्कार, तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. तर हांगेले एक सानसो हांव परिचय करून दिता आनी ताजे नंतर आमी तांगेले उलोवच्या सुरू करूया. सायकोलॉजी ह्या विशयांतू तांणी मास्टर ऑफ सायन्स केला आनी त्या शिक्षणाचो उपयोग करून ते मस्त लोकांल आयुश्यांतू सकारात्मक बदल घडून हाडता आसा. 150 किंता चड मुफ्त समउपदेशन म्हळ्यार कावन्सिलिंग ही सेवा दिल्या. ताचो उपयोग अनेकान घेतला. दिल्लीचे दसरा युवा सल्लागार सदस्य म्हणून तांणी कार्य केल्या. मानसिक आरोग्य हे आत्ताच्या दिवसांतू महत्वाचे आसा. स्ट्रेस, बेजार, संबंधांतूल तोंदरे आणि जीवनांतले अनेक अडचणींतल्यान भायर पडच्याक हांणी योग्य मार्गदर्शन दिताचे. तांणी हे सान वयांतू समाज सेवा, कावन्सिलिंग आणि मानसिक आरोग्य हे क्षेत्रांतू कारवारांतू बरे कार्य करत आसाचे. असल हे अभ्यासू, संवेदनशील आणि प्रतिभावंत सोयऱ्याले आम्ही आजी उलोवन तांगे बद्दल आणि इतले चड माहिती तांगेल्या कोण घेवया. तर तुमकां अनेक पंत स्वागत. म्हाका दिसता तुमकां पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमगेल सानपण कशें आशिल्लें आनी आमगेल कारवार गांवचे ते सानपण ताजे बद्दल थोडें सांगात. ओके. सो मागेल ल्हानपण कशें आशिल्लें की म्हणल्यार हांव सांगता 2 फेजां डिवायड करचें शकता. फर्स्ट फेज जो हांव ल्हान म्हणल्यार एक 5th स्टँडर्डा पयलेच आशिल्लें, जे एकदम मस्तीखोर, एकदम उलोवचें, जास्त उलोवचें, एकदम खूब म्हणल्यार एक्स्ट्रोवर्ट म्हणटात न्ही आमी, एकदम लोकां कडेन घुलमील जावचें तशें आशिल्लें. आनी दिवस वता वता एकदमच म्हणल्यार 5th स्टँडर्ड नंतर जेन्ना हांव 7th 8th जावचें लागलें, सो तेन्ना एकदमच सायलेंट जावचें लागलें. एकदम म्हणल्यार लोकां कडेन उलोवचे किंता तेमकां ऑब्जर्व करचें, तेमकां कितें प्रॉब्लम म्हणल्यार एकदम तेमकां कसले टायपाचे प्रॉब्लम जाते आसा या कोणी आतां फॅमिली अशी डिस्कशन करतात. सो ते टायमार डिस्कशना टायमार जो बी तेमी उलयतात या अशी आमी हांव बशिल्लें तेन्ना सो ते एनालायज करचें. सो ते तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें म्हागेलें. आनी जो बी हांव सरावंडिंगांत पळयलें, जो मे बी फॅमिली वायज उरू या इवन स्कुलांत उरू नाजाल्यार हांव खंय अशी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करची उरू, सो सगळे कडेन एक एक जो हांव घटने पळयत आशिल्लें तो खंय तरी म्हाका ते तकलेंत बशिल्लें की कित तरी एक म्हळ्यार आतां कोणी म्हणटात की खुशी आसा, तेमी स्मायल करतात. सो ते स्मायला फाटीं कितें पेन आसा तेमगेलो या तेमी कित्याक खोटें सांगचे लागला जो तेमी एक्चुअली पेनांत आसात, रायट? सो ते म्हाका एकदम खंय तरी हांव ऑब्जर्वंट जावन पळयत आशिल्लें. सो म्हळ्यार तू सायकोलॉजी शिकचे पहिले हे पयलें ऑब्झर्वेशन हाय. सुरू आशिल्लें. सो स्कुलांत उरू, कॉलेजांत उरू अशें न्ही की म्हागेलें लायफ एकदमच प्रोटेक्टीव एकदम बरें आशिल्लें, स्ट्रेट आशिल्लें म्हण. म्हागेले पॅरंट्स खूब प्रोटेक्टीव आसात. सो ल्हान आशिल्लें तेन्ना केन्ना हांव मॅच्युअर नाशिल्लें, लायक 5th स्टँडर्ड पयलें. सो तेन्ना कितें जालें की म्हणल्यार आमकां खबर ना कितें जग कशें बरें. चलता आनी कशीं उरतात म्हणून. सो हांव म्हागेले मम्मी या पप्पा जो आमकां दिता आशिल्ले खेळचें ते धरत रावता आशिल्लें. भयणी बरोबर खेळचें, स्कुलांत खेळचें, डान्स करचें, डान्स क्लासाक वता आशिल्लें तशें नाशिल्लें. बट केन्ना हांव व्हड जातें गेलें तेन्ना म्हाका जो फॅमिली भितर प्रॉब्लम स्टार्ट जाले या मे बी आमगेले कोणाल बी अशी प्रॉब्लम घेवन कोणी कितें सांगलें या स्कुलांत एक लोक जलस दाखोवचे या टिचर्सान एकदम कितें उलोवचें आनी डिमोटिवेट कोणी डिमोटिवेट करचें. सो ते सगळें म्हाका खंय तरी ट्रिगर जावचें लागलें. आनी ते टायमार कितें जालें ते ट्रिगर जो फॅक्टर आशिल्ले म्हाका खंय तरी खटकताले. आनी म्हाका म्हागेले खुद्द सेल्फा भितर हांव ते पळयत आशिल्लें की म्हाका कशें चेंजीस जावचें लागला म्हण. आनी म्हाका अजुनूय याद आसा केन्ना हांव 9th स्टँडर्ड काय कितके आसतना 9th का 8th 9th स्टँडर्ड आसतना हांव अशी विचार करतालें की हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना कितलें मस्तीखोर आशिल्लें. मम्मी केन्ना सांगता आशिल्लें की स्वस्तिकाक हँडल करचें जायना, खंय गेल्यार वायट करचें सामान, मस्ती करचें, हें करचें. आनी व्हड जालें की एकदमच हांव घरा आसकी नाका म्हण घेवन तेमकां खबर उरनाशिल्लें. म्हाका 2-3 पाटी आपयल की ते म्हणटा अशें की हां स्वस्तिका घरांत आसा म्हणून. सो तितलें एकदम बदलावण जालें न्ही म्हागेले भितर. सो ते हांव एक दिवस अशें विचार केले. आनी फोकस कितें आशिल्लें की म्हणल्यार की जो बी कितें केल्लें आसा एकदमच जो एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा, सिच्युएशन्स आयल्ले आसात, सो तेजे प्रकार जो लायफ चेंजीस आयले न्ही, सो ते खंय तरी म्हाका एक बदलावण दिसलें म्हागेले भितर आनी ते म्हागेले चायल्डहूड या मे बी म्हागेलें ल्हानपण आशिल्लो, सो तशें डिस्क्रायब करचें शकता हांव.
आतां पळय तूं सांगलें हम्म. की तूं सायकोलॉजी विशय घेवचे पयलीं तुका हाय. तांतूं एक नमुने आसक्ती आशिल्लें म्हण त्या खातीर तूं सायकोलॉजी घेतलें. हाय. जाल्यार तूं एक म्हणटा न्ही की पयलें तापण 5 वर्सां पयलें फुल थंड एक्साइटेड आशिल्ली आशिल्लें. हाय. आनी ते आमगेल अशें आमी चेडवांक तोड केले नंतर आमगेल अनुभवा प्रकार जेन्ना आनीक भयण किंवा भाव हाय. जाता पळय हाय. तेन्ना म्हालगडे थंड जाताची म्हणून एक प्रत्येकाला एक्सपिरियन्स तो हाय. अशें इतलो जोर आशिल्ले आतां हें तुका आनीक भयण आसा न्ही हाय. हाय. तर ते ताण जायना पण हे थंड जालें अशें बी जावं शकता. जाऊ शकता बट हा. हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना भयणी खूब मारताली. सो ताका जालें तशीच हा. 1 वर्स म्हळ्यार 1 दिवसा भायर आसतनाच मोबायल तितलो मस्तीखोर आशिल्लो काही. बट हम्म. अशें टायम वता वता एकदम हम्म. सायलेंट जालें म्हण तशी म्हागेल बाळपण आशिल्लो. आतां तुगेलें शिक्षणा वयलें ना ते क्लिनिकल सायकोलॉजी आणि कावन्सिलिंग सायकोलॉजी हांत कसो फरक आसा आमकां कळना तें हाय. तुगेल शब्दान अशी सांग. हां. सो केन्ना आमी म्हणटात क्लिनिकल सायकोलॉजी आनी कावन्सिलिंग सायकोलॉजी केन्ना म्हणटात सायकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म उरता. सो तेतूं भितर दुसरे ब्रांचीस उरतात. लायक आतां क्लिनिकल सायकोलॉजी म्हणलें, कावन्सिलिंग सायकोलॉजी म्हणलें, एज्युकेशनल सायकोलॉजी आसा, इंडस्ट्रियल ऑर्गनायझेशन आसा, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी आसा आनी अशे अशें. खूब अशे व्हरायटीज ऑफ सायकोलॉजिकल ब्रांचीस आसात. सो तेतूं भितर क्लिनिकल आनी कावन्सिलिंग मेनली कितें करता म्हणल्यार ज्यो डिफिकल्टीज नॉर्मल ह्युमन बिंगा उरतात न्ही आतां फॉर एग्जांपल क्लिनिकल सायकोलॉजी कितें उरता तेका मेंटली डिस्टर्ब्ड आशिल्लो लोक मेंटल इश्यूज आशिल्लो लोक लायक फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी इश्यूज उरूं स्किझोफिनिया उरूं बायपोलार उरूं डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन उरूं सो तेमकां आमी क्लिनिकल सायकोलॉजी ओ उपेग करतात तातूंत भितर सायकोलॉजिकल डायग्नोसीस आनी असेसमेंट्स ते सगळें आमी उपेग करतात बट आमी केन्ना कावन्सिलिंग सायकोलॉजी म्हणटात ज्यो एक नॉर्मल इंडिविज्युअल तेमगेले ज्यो डेली लायफाक ज्यो प्रॉब्लम जावचे उरतात न्ही सो ते डिफिकल्टीसाच्यान भायर हाडचे खातीर आमी कावन्सिलिंग यूज करतात लायक फॉर एग्जांपल स्ट्रेस उरूं बारीक अशी एन्झायटी उरूं ना जाल्यार कसले तरी रिलेशनशीप कॉन्फ्लिक्ट्स उरूं करियरांत खंय वचचें कितें करचें म्हण कळना उरूं ल्हान फॅमिली डिस्प्यूट जावचे उरूं म्हळ्यार फॅमिली भितर तोंदरे जावचे उरूं सो ते टायमार आमी कितें करतात कावन्सिलिंग सायकोलॉजी यूज करतात आनी दोनी आमी एविडन्स बेस्ड थेरपी यूज करतात दोनी हेजेसाठी आतां पळय प्रत्येक जण बिझी उरता सकाळी उठले नंतर जे एक सूर जाता काम ते रात्री न्हीद वर्क मात्याक चड काम हाताक बी उरता ते व्यस्त आशिल्ल्या म्हणजे जीवन प्रत्येका ताच्यान मानसीक आरोग्याक कसो फरक पडतोय सो आतां आमी डेली लायफाक कितें करतात आमगेलें एक रुटीन उरता सकाळीं उठले तशीच घरांत थोडें वय. काम करून घेवन पर्सनल काम करून घेवन मागीर कामाक ना जाल्यार ड्युटेक धांवचें ना जाल्यार कोणी शाळेक वचचें जाल्यार शाळेक कॉलेजाक धांवचें सो वय. ते आमगेले डेली लायफाक कितें प्रभाव पडटा आमगेलें एक रुटीन जावन उरता सेम रुटीन डेली करते वच्चे करून तेजेन कितें पडटा एक तर मानसिकात कशें पडटा की म्हणल्यार न्ही आमगेलें ब्रेन खंय तरी आमकां एक गॅप सोदता कशी गॅप सोदता की म्हणल्यार आमी जो बी कितें काम करतात आमकां एक रिलॅक्सेशन जाय पडटा आतां फॉर एग्जांपल आमी मोबायल यूज करतात मोबायल एक टायमार मोबायल स्विच ऑफ जावचे चान्सीस उरता कित्याक बॅटरी लो जाता वय. तेन्ना आमी कितें करता मोबायल चार्जिंगाक लावता तशीच आमगेली मानसीक बी तशीच उरता आमी डेली सेम हेतू भितर सेम काम करते रावल्यार तेन्ना कितें जाता आमगेल मानसीक आमगेल जो प्रॉब्लम्स उरतात न्ही जो स्ट्रेस उरता एंग्जायटी उरता तो ते वाडते रावता सो ते डेली ब्रेक घेवचे न्ही ते नेसेसिटी उरता एक तरी वीकली वन्स एक तरी ब्रेक घेवचे ना खंय तरी वेकेशना वचचे ना खंय तरी एक हॉलिडेसा वचचे थोडे गॅप घेवचे फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करचे तेजे लागून आमगेलें कितें जाता एक तर आमगेलें रिवायर जाता म्हळ्यार एक फ्रेश स्टार्ट करचे अशी आमकां जाता आतां पळय तुवें 150 चड कावन्सिलिंग केल्या तर तांतूंतलो खंयचे एक इंट्रस्टींग अशे अनुभव आयला हांवें कारण की तुगेलो अजून सूर मात्र आसा तांतूं इतलो तुका केल्लेलो आसा खंयचे एक इंट्रस्टींग अशे अनुभव उरले आसा हाय सो बेजिकली हांव कितें करता पर्सनल कावन्सिलिंग्स म्हाका कोणी बी सांगचे जाल्यार हांव पर्सनली ऑनलायन कावन्सिलिंग करता नाजाल्यार हांव क्लिनिकांत आसा सो क्लिनिकांत म्हाका एक तर डॉक्टर रेफर्स करता ना डायरेक्टली म्हागेले हे पळोवन घेवन म्हाजे कडेन येतात सो तशी उरता सो एक पटी कशें जालें की म्हणल्यार म्हागेलें एक थेरपी आशिल्लें आनी आमगेले कारवारांत एक प्लेस आसा माजाळी म्हणून ते 10-11 किलोमिटर आसा कारवार सिटीच्यान भायर थंय कितें जालें की म्हणल्यार ती एक बायल ती थोडे खूब प्रॉब्लमांत आशिल्ली आनी तिगेले प्रॉब्लम अशी न्ही की अशी नॉर्मली सॉल्व करचे जातले तिक हें करचे जातलें म्हण सो ती खबर नाशिल्लें की टॅबलेट घेवच्या ना या तिगेले प्रॉब्लमा साठी टॅबलेट नाका म्हणून बट तिणे कितें केलें सायकॅट्रिस्टा कडेन वचून घेवन टॅबलेट्स घेतले ते तेका थोडे वेळान तिगेले एंग्जायटी जो प्रॉब्लम एंग्जायटी आशिल्ली तिका ते थोडे कमी जाले बट कितें जालें सायड इफेक्ट जास्त वाडलो डिपेंडन्सी जालो टॉलरन्स लेवल वाडलो
तेजेन कितें जालें तिका नॉर्मल लायफांत ती कशी हँडल करता अशें सिच्युएशन ते तेका मागीर टॅबलेट ना जाल्यार तिका आनी एक्स्ट्रा जावचे लागले, प्रॉब्लम आनी खूब वाडले जावचे लागले, तकलीफ जावचे लागले, सायड इफेक्ट जास्त जावचे लागले. तेजे लागून कितें केलें तिका एक दिवस कावन्सिलींग जाय म्हणून पळया म्हणून म्हाजे कडेन आयली ती आनी मागीर तिका ऑलमोस्ट एक 10-15 कावन्सिलींग सेशन्स दिले हा. तेजे नंतर ती ऑलमोस्ट समाज जाली. मागीर आमी टर्मिनेट केले सेशन्स आनी समा हें जालें. मागीर एक दिवस कितें जालें की म्हणल्यार हांव डेली मागीर कावन्सिलिंगाक कशी वता तशी वचून घेवन मागेलें थेरपी दिवच्या लागीं हांव. तशीच ती आयली आनी इन बिटवीन कितें जाता आतां एक पेशंटा बर एक क्लायंटा बर आमी कावन्सिलींग करचे लागला आमी ते इंटरप्ट करूं जायना म्हण हांव तिका सांगलें वेट करा म्हण आनी म्हाका बॅक टू बॅक आशिल्लो. सो म्हाका अशें बी न्ही की लायक सडनली कोणाक घालचें कित्याक तेमी टायमींग दिलो उरता न्ही की हे टायमार तुमी येता हें म्हण. हेणी कितें केलें ऑलमोस्ट 2 तास वेट केली आनी म्हाका कितें दिसलें मे बी आनी कितें जालें उरता. एक पाटी उरतात लोकांक म्हळ्यार परत इरप्ट जालें उरता तशें जालें उरता. ही पाप 2 तास वेट करून घेवन मागीर 2 तासा नंतर येवन घेवन म्हाका खाली ती माजाळच्यान दूरच्यान म्हागे क्लिनिका आयला जस्ट थँक यू म्हणचे कितके म्हणल्यार तिगेले जो इतले वर्साचे 17 वर्स तिणें टॅबलेटार काडला. 17 वर्स टॅबलेटार काडून घेवन मागीर म्हाजे कडेन येवन घेवन टॅबलेट एकदम कमी करून घेवन खाली एक 2-3 महिना भितर तिगेले ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ज्यो कितें ती सफर करचे लागिल्ली सगळी समाज जावन घेवन ती खाली 1 महिना भितर ती कंप्लीट म्हळ्यार थेरपी जाले नंतर आनी 1 महिना नंतर ती कंप्लीट सुदारून घेवन खाली थँक यू म्हणचे साठी ती तितलो दूरच्यान म्हाका हें म्हणच्यान मागीर आतांशी अशी उलोवन घेवन मागीर गेली ती. सो ते म्हाका ते अनुभव आसा न्ही की कावन्सिलींग आमी कितले बी करतात, कितले की पेशंट्स येतात बट तेजे आमी फीज कितले बी घेतात बट तेजे नंतरचे जो ते थँक यू तेमगेले चेहराच्यान उठचे टायमार जो ते तोंडात एक स्माईल उरता न्ही ते एकच पुरो जाता की हा एज्युकेशन केलें सार्थक जालें. पळय आता मानसिक आरोग्याबद्दल लोकांमध्ये मस्त गैरसमज असायचे. बेगीन कस की सायकोलॉजिस्ट कसं वच्चे नंतर अनेक तुमगेले डॉक्टर उरता पळय तांगेल्या कसं वच्चे मानसीक अशी एक माथ्यान तूं बशील उरता त्याच बद्दल कसं सांगता. ओके सो आमी कितें म्हणटात ते एक्चुअली हांव कारवारांत खूब पळयलें तें आनी हांव एक्सपिरियन्स बी केलें आसा. सो हांव केन्ना मास्टर्स करता आशिल्लें फर्स्ट इयर आशिल्लें तेन्ना आमगेलें सिवील हॉस्पिटल आसा थंय हांव इंटर्नशीप केल्लें. सो म्हाका अशें पळोवंक आशिल्लें की कारवारचे लोक कशी सायकोलॉजी या मेंटल हेल्थाक फोकस करतात म्हणून. सो हांव केन्ना थंय इंटर्नशीप केलें तेन्ना म्हाका अशी खूब अशी पेशंट्स आयले थंय जे म्हाका एक्चुअली खबर आशिल्लें की तेमकां कावन्सिलींग जाय म्हणून. सो केन्ना तेमकां सांगता आशिल्लें तेमी एकदमच भिता आशिल्ले एकदम म्हणटाले म्हाका कितें जालें कोण हांव पिशार तरी पडलें ना न्ही अरे म्हाका लोक कितें म्हणटले हांसतले जावं कोण म्हागेले वयर अशें एकदमच तेमी सांगच्या लागले. सो तेन्ना मागीर तेमी समजोतून सांगून घेवन अशी न्ही अशी उरता म्हणून ते सांगून घेवन थोडे लोक येता आशिल्ले थोडे लोक येनाशिल्ले आनी म्हाका करूं जाय कित्याक की म्हणल्यार हांव इंटर्नशीप करतालें. आतां हांव कितें करचें लागलां म्हागेलें इंस्टाग्राम पेज आसा ते सायकोलॉजिस्ट वस्तिका म्हणून. सो तेतूंत भितर केन्ना ना केन्ना अशी स्टिग्मा ब्रेकिंग टाबू ब्रेकिंग तसले टायपाचे विडियोज घालते रावता कोंकणी उरूं इंग्लिशान उरूं. ते विडियोसान खूब लोकांक अशी मेसेज पावला की ना मेंटल हेल्थ या आमी सायकोलॉजी बद्दल ज्यो बी उलयतात ते खाली आमी एक डिसऑर्डर या इशू बद्दल फोकस करचे न्ही ज्यो डेली लायफाक कॉन्फ्लिक्ट जावचे आसा ज्यो प्रॉब्लम आमी डेली लायफ लीड करचे जाते ना ते बी सुदारचे साठी एक जावचे जरिया म्हणून. आनी आनीक एक रिसेंटली म्हागेले कडेन केस अशें आयली की म्हणल्यार आमी म्हणटात की ओल्ड लोकांक म्हणल्यार ज्यो एज जाल्ले आसा तेमकां ते एक मायंडात तकले बसला की मेंटल हेल्थ म्हणल्यार कितें तरी एक तशी म्हणून. बट एक्चुअली म्हाजे कडेन रिसेंटली एक लास्ट मंथ ते केस आयिल्लो कशें की म्हणल्यार म्हाका एकट्यान फोन केलो एक बापूय आशिल्लो म्हाका फोन करून सांगता की म्हागेले धुवेक एकदम लो फील करते ते खूब एकटेच उलयता एकटेच राबता कोणा बर मिंगल जायन ते आपुणूच आपणाले हेतू करता आमी तेजे कडेन उलोवच्या गेल्यार बी आपणा कडेन येन ते कावन्सिलींग जाय दिसता प्लीज तेजे कडेन उलया म्हणून. हांव सांगलें तशें जाल्यार तुमी ते क्लिनिका आपया हें करता म्हणून. बट तेणी कितें म्हणलें की म्हणल्यार केन्ना तेमी तेगेले पोरांक म्हणल्यार तेगेले चली केन्ना सांगलें की तूं कावन्सिलींग जाय आमी वचया एक थेरपिस्ट आसा अशी म्हणून ते एकदमच सांगचे लागले की म्हाका कितें जालां हांव पिशार पडलें ना हांव म्हागे सेल्फ मॅनेज करतलें कित्याक तुमी अशें करून करता म्हण. सो आतां पळया तुमी आमी म्हणटात एज जनरेशन गॅप आसा ओल्ड लोकांक काय खबर उरना म्हळ्यार एज जाल्ल्या लोकांक खबर उरना म्हणून. बट हांगा कितें जावचें लागलां यंगस्टर्स एक लोकूच ते स्टिग्माक अजुनूय कॅरी फॉरवर्ड करते आसा सांगते आसात की ना अशी आपणाक कोणी लोक हासतले आपूण कितें पिशार पडला आपणाक पहिले जण एक मात्या विचार उरता आजूबाजू वातावरण पळोवन तशे विचार येता.
सो ते एक जो स्टिग्मा आसा न्ही ते खूब लोकांक कशी तकलेर बसून गेला की आपूण कितें केल्यार आपणाक लोक हांसतले, आपूण थंय गेल्यार आपणाक लोक कितें वायट म्हणटले म्हणून. सो तेजेन कितें जाता खूब लोकांले मानसीक ज्यो तोंदरे आसा ते लिपून आसा, आणि धांपून वाढत दवरतात वता कधी ते आनी वेळ. वाडन वता. सो आमी कितें करतात स्टार्टींग थोडे मायल्ड सिम्पटम्स उरतात. एक म्हळ्यार मिंगल जावचें ना, एकटे एक मूळ बसचें, उलोवच्याक मन येतना, केन्ना न्हिदून रावचें, नाजाल्यार एक म्हळ्यार एक अंधेरा म्हणटात न्ही काळोख जाग्यार वचून रावचें, उजवाडात येवचें ना, कितें इनिशिएट करचें ना, कसले हॉबी सुरू, कितें बरें आवडटा तें करचें ना. सो ते सगळे सिम्पटम्स आमी स्टार्टींगूच पळयता म्हणल्यार तेन्नाच तुमी येवन एक कावन्सिलींग थेरपी घेतल्यार तेन्नाच आमी कितें करचें शकता एक बरे प्रिकॉशनी आमी बरे करून घेवन ते करचें शकता. बट हांगा लोक कितें करतात एक्स्ट्रीम एंडा पावल नंतर कित्याक थेरपीत येतात. त्या टायमार कितें जाता डिफिकल्टी लेवल वाडटा. सो तेन्ना थेरपी बी थोडे एडवान्स करची पडटा. आत पळय आतां कोणाले तूं सांगले मानसीक प्रॉब्लेम्स कसले तूं सॉल्व करता एज अ सायकोलॉजिस्ट. तुगेल मनाक कसले बेजार जाल्लो, तुका कसके एक प्रॉब्लेम आयलो तेन्ना तूं कसो करता? ओके. सो बेसिकली आमगेलें काम कितें करता की म्हणल्यार आमी सॉल्व करचें म्हण जायना. आमी एक वाट दाखयतात. केन्ना आमी हांगा महाभारतांत पळयतात तेन्ना कुरुक्षेत्रांत कृष्णा आनी अर्जुन केन्ना अर्जुनाक ते कॉन्फ्लिक्ट उरता की आमी युद्ध करूं वय की नाका काय म्हणून. तेन्ना कृष्ण कितें सांगता तेगेल हेतूच्यान आपूण युद्ध करना. बट तो कितें करता की आपूण एडवायस करता सारथी जाता कृष्णा एडवायस उपदेश. करता अर्जुनाक. सो ते कितें जाता आमगेलें काम बी तशींच उरता. आमी अशी तेमगेल प्रॉब्लमाक सोल्युशन दिवचें तशें करूं जायना. बट आमी कितें करता एक वाट दाखयता, एक नॅविगेशन दाखयता. गुगल मॅपाक कशें जाता की अशी गेल्यार रोड थंय पावतले तुमी म्हण आमी तशी रोड दाखयतात. वच्चें तेमगेलें काम उरता. काय? आनी तेतूंत ज्यो म्हाका एज अ सायकोलॉजिस्ट इफ हांव पळोवचाक गेल्यार अशी उरता की म्हणल्यार स्टार्टींग म्हाका खूब प्रॉब्लम जाता आशिल्ले. लायक केन्ना हांव इनिशियली केन्ना BSc करता आशिल्ले तेन्ना तो म्हाका एक जो डिसऑर्डर आमी पळयताले, एक डिसऑर्डर आमी वाचताले, तो आमी लिंक करताले आनी हे खूब सायकोलॉजिस्ट ज्यो कोणी जाल्ले आसा तेज्योनी स्टडी करता आसा तेमी खूब लिंक करताले. खंयचेय बी डिसऑर्डर आमी विचार करताले हे डिसऑर्डर म्हाका आसा. डिप्रेशन वाचचा लागल्यार हे डिप्रेशन म्हाका आसा. मेनिया हो. वाचचा लागल्यार मेनिया म्हाका आसा. पर्सनॅलिटी वाचचा लागल्यार पर्सनॅलिटी म्हाका आसा. सगळे डिसऑर्डर आमी ज्यो वाचलात ते सगळे दिसता आशिल्ले की हे सगळे म्हागेले भितर आसा म्हणून. सो ते सांगसान प्रमाणात खंय कितें दिसून हय. येता. कित्याक ते सगळे आमी डेली लायफाच्यो करतात खंय ना खंय लिंक उरता ते. सो आमकां दिसता आशिल्लें हे हांव म्हाका जात दिसता म्हागेले भितर ते आज दिसता अशें दिसतालें. बट मागीर टायम वता वता हांव कितले इंटर्नशिप्स केले, वर्कशॉप्स केले, कॉन्फरन्सीस अटेंड केले, खुद स्टडी केलं. सो आनी मागीर कशे क्लायंट्स घेतले रावले. सो ते एक मायंडात आयलें की म्हणल्यार म्हागेल लायफ आनी ज्यो बी पेशंट्स म्हागेले वर येता म्हागेले कडेन येतात सो तेमगे लायफ अलग उरता. सो ते बाउंड्री एक सेट केला. सो हांव केन्ना बी क्लिनिकांत बसता जो चेरार बसचे टायमार हांव एक कावन्सिलर जावन वता. हांव एक थेरपिस्ट सायकोलॉजिस्ट जावन वता. आनी तशीच हांव केन्ना चेराच्यान उठ्ठा आनी क्लिनिकाच्यान भायर वता हांव मागेल पर्सनल लायफ स्टार्ट थंय. हांव एक वय स्वस्तिका जावन घेवन भायर वता. अशें न्ही की थेरपिस्ट जावन घेवन भायर वय वता. सो ते एक बाउंड्री सेट केला की एक पर्सनल लायफ आनी एक प्रोफेशनल लायफ एक दोन अलग अलग लायफ आसा ज्यो हांव प्रोफेशनल लायफांत क्लायंट्साक तेमगेले प्रॉब्लम सॉल्व करच्या या तेमगेले प्रॉब्लम नॅविगेट करच्या हेल्प करता. आनी पर्सनल लायफांत म्हागेली खुद एक लायफ आसा ज्यो हांव लीड करता म्हणून. हाय तेन्ना ते तुका सम तेन्ना म्हाका मागेल जो मेंटल हेल्थ आसा थंय ते मॅनेज जाते रावता. आनी तशीच हांव ज्यो बी कोण प्रॉब्लम घेवन येते आसा म्हागेले कडेन तेमकां बी प्रॉब्लम्स हे करचे नॅविगेट करचे हेल्प करचे. आतां तुगेल हे प्रवासांचो तुका तुगेल घरचे लोकांले किंवा खंयचे गुरुले कितले हेल्प साथ मेळ्ळ्या हेल्प जाला? ओके. सो सांगचें म्हणल्यार केन्ना हांव मागेले फॅमिलीक पळयता. सो हांव अशें पळोवचे प्रकार केन्ना अशी म्हणटी रावतात आनी केन्ना हांव बी खूब पळयलां. केन्ना हांव सांगलें न्ही तुमकां ल्हान आशिल्लें तें एकदम मस्तीखोर आशिल्लें हांव एकदम बाळपण म्हागेलें खूब बरे हेतूर गेलें चायल्डहूड बरे हितूर. बट कशी व्हड जाते गेलें हांव ते स्ट्रगल पळयले, फॅमिली डायनामिक्स चेंज जावचे पळयले. एक जॉयंट फॅमिलीच्यान एक न्युक्लियर फॅमिली, एक 4 लोकां आमगेली फॅमिली सेपरेट जावचे पळयले. सो तेन्ना हांव म्हागेले पप्पाले डॅडी ज्यो कितें काम केल्लें आसा, ज्यो आमकां शिक्षण दिवच्याक ज्यो स्ट्रगल केल्ले आसा, ज्यो एक पांय जोड घेवन घर बांदिल्लें आसा, आमगेल्या एज्युकेशनाक एक जोड घेवन कोणा हेल्प नासतना आमकां ज्यो शिक्षण दिल्लें आसा, तो म्हाका ते एक खूब एक तकलेंत एक म्हळ्यार एक खूब ह्यूज रिस्पेक्ट अशी आसा. आनी म्हागेली मम्मी लग्न जावचे पयलीं बी स्ट्रगल करता आशिल्ली इमोशनली. लग्न जाले नंतर ज्यो फॅमिली डायनामिक्स चेंज जाले तशी एक इमोशनली स्ट्रगल करता आशिल्ली. सो ते दोनी हेतूच्यान हांव कितें केलें मम्मी डॅडीक आमकां कितले बी तेमी प्रॉब्लमा उरल्यार आमकां म्हाका आनी म्हागेले भयणीक एक प्रोटेक्टीव लेयर बांदून घेवन कसले बी आमकां आपुरचे ना एक
खंय दावे करचें ना म्हणून तसलें आमकां एनविरॉनमेंटाच्यान होड केल्लो आसा. सो तेजेन म्हाका कितें जालें आसा, आज आमी कसले बी स्टेजार आसा, सो फर्स्ट क्रेडीट आमगेल्या पॅरंट्सां वयचें आसा. कित्याक तेमी कितले बी प्रॉब्लम्सां उरल्यार म्हाका या म्हागेल्या भयणीक एक चूल सुद्दां लावच्याक बर अवकाश करून दिलो ना तेमी. सो तशें तेमी कितले बी आज हांव कितें बी स्टेजार आसा, कंप्लीट सपोर्ट म्हागेल्या पॅरंट्सा हितून. कित्याक हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना डान्स करता आशिल्लें. म्हाका डान्स खूब आवडटा आशिल्लें. कसले कॉम्पिटिशनारू, कसले प्रोग्रामारू डान्स फर्स्ट आशिल्लो. बट तशींच उलोवचें आयलें उरल्यार हांव फाटीं फिरता आशिल्लें. कित्याक म्हाका उलोवचें आवडनाशिल्लें. प्लस म्हाका ते स्टेज फियर आशिल्लो. कित्याक कितें उलयतले, कशें हय. उलयतले, लोक हांसतले. सो तशी आशिल्ली म्हागेली तकलेन. बट म्हागेले पप्पा केन्ना म्हणटा आशिल्ले, "तूं एक पाटी उलोवन पळय. नेवीन कोणी उरला तेका फोन कॉल कर, कॉला उलय म्हणल्यार बी हय. हांव भिता आशिल्लें नाका हांव कितें उलटा उलयल्यार म्हणून." बट आज हांव हजारांचे लोकां हय. मुखार राबून घेवन, एक मायकार राबून घेवन, ओपन मायक जावन घेवन उलयता विदावट स्क्रिप्ट आनी कसले बी उरू उलयता. सो ते कंप्लीट क्रेडीट म्हागेल्या पप्पाक वता. आनी तशी तुज्यो फाटल्यान भरोसा दिता की ना तुज्यान जातलें. हं. तुका कसले बी तूं स्टेज फियर या कसलें आसा ते एक सायडीन दवर आनी तुगेलो सेल्फ तूं दाखय म्हणीन म्हागेल्या मम्मीक. प्लस म्हागेली भयण ज्यो म्हाका कंप्लीट सपोर्ट दिल्लो आसा, ज्यो म्हागेले किंता ल्हान उरल्यार बी म्हागेले एक व्हड दीदी जावन घेवन म्हाका एक कडेन गायड केल्लो आसा. सो हे कंप्लीट क्रेडीट म्हागेल्या पॅरंट्साक आनी म्हागेल्या भयणीक. सेकंड थिंग कितके म्हणल्यार ज्यो बी म्हागेले फ्रेंड्स आसात. आतां एक फ्रेंड्स आसा ज्यो म्हाका स्टार्टींग म्हाका कॅमेरा पळोवन घेवन उलोवच्याक या मे बी कंटेंट क्रिएट करच्याक म्हाका जायनाशिल्लें. तेन्ना भिता आशिल्लें हांव. बट तेमी म्हाका केन्ना ना केन्ना सांगचें पडलें स्वस्तिका तूं अशी एंगल धर, तूं अशी कर, हे कंटेंट उलय. म्हाका एक रील्स धाडचे की तूं असले टायपाचे रील कर, रेफरन्स धाडचे. सो ते तसले टायपाचे क्रेडीट सुरूचे म्हागेल्या फ्रेंड्साक दिता हांव. आनी म्हागेले ज्यो गुरुजन आसात, ज्यो म्हाका कंप्लीट सपोर्ट केला. लायक केन्ना बी हांव स्कुलांत बेजार येत बसता आशिल्लें या म्हाका कसले तरी कोणी म्हाका फ्रेंड्सान म्हणलें तेन्ना म्हाका एकदम दुख्ख जाता आशिल्लो. सो ते सर्स आसात, नजीर सर म्हणून एक आशिल्लो. सो तो खूब कंप्लीट सपोर्ट दिलो म्हाका, जो हांव कांयच ना आशिल्ल्या टायमारच्यान सपोर्ट दिल्लो पसून आज हांव एक लेवलांत पावला. सो ते कंप्लीट सपोर्ट हांव तेमकां क्रेडीट दिता म्हणून सांगूं शकता हांव. आतां पळय मानसीक कसले प्रॉब्लेम जाले, कसले जाल्यार रे सायकोलॉजिस्ट जाल्यार रे आमी कसले जावच्याक ना हं. मानसीक स्वास्थ्य बरें उरका म्हणून कसं काळजी घेवप. ओके. सो बेजिकली आमी फर्स्ट कितें करतात केन्ना मानसीक म्हणल्यार आमी कितें करतात, आमी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हं. पळयतात. बट आमी अशींच पळोवचें गेल्यार फिजिकल आमकां पोट दुखता, हं. आमकां तकली दुखता, हं. पाय दुखता, हात दुखता, आमकां कळटा. वय. आमी तशींच आमी कितें करता डॉक्टरा कडेन वतात. अरे हं. 2 दिवसाच्यान पोट दुखता आसा, कसलें वय. तरी टॉनिक ना जाल्यार टॅबलेट बरोवन दिया म्हणून. ना आमी घरांतच कसली तरी रेमेडी करून वय. येवन पिवन ना खातात. बट आमी केन्ना मानसीक तंद्र म्हणटात तेन्ना आमकां कितें करचें म्हण कळना. वयल्यान आमी ते स्ट्रेस जाता म्हणल्यार आनी 2-3 स्ट्रेस वय. एड ऑन करून घेवन जिवन चलयता शिवाय केन्ना अप्रोच केलोरू या कोणी कावन्सिलर आसा कोणा कडेन उलोवचुरू, हं. मन समाधान करचुरू आज पसून केल्ले हं. कमी आसात. रायट. सो हांव कितें सांगता फर्स्ट थिंग तुमगेले इमोशन्स ज्यो आसात ते इमोशन्सा वयर पळया. ज्यो बी तुमकां इमोशन्स अशें दिसता की ना आपणाक ते खंय तरी ट्रिगर जावचें लागला. आपणा डेली लायफ जो आपूण लीड करते आसा तेजेन आपणाक खंय तरी तंद्र जाते आसा. आपणा जो डेली रुटीन आसा तो खंय तरी अडखळ येवच्या लागला. न्हीद पडते ना, जेवण जेवच्या जाते ना, कोणा मेळच्या जाते ना. सो ते टायमार ज्यो इमोशन्स आसा फर्स्ट तेका पळया. इफ तेतू भितर खंय तरी तंद्र जावच्या लागला प्लीज अंडरस्टँड करा की तुमकां खंय तरी हेल्प जाय. सेकंड थिंग ज्यो बी तुमकां फ्रेंड्स आसात, फॅमिली मेंबर्स आसात या तुमगेले कोणी बी अशी तुमकां क्लोज आसात तेमचे कडेन उलया. कसले बी प्रॉब्लेम्स जाल्यार तेमचे कडेन शेअर करात. केन्ना आमी दुसऱ्या कडेन शेअर करतात तेन्नाच आमकां कितें दिसता की हां आपणाक हे प्रॉब्लेम जावचे लागला आपूण हेचे कडेन शेअर केला खंय तरी इमोशनल सपोर्ट मेळटा म्हणून. थर्ड थिंग डिजिटल. आमी कितें करता खूब कंपेर करतात. आमगेलो जो डिजिटल लायफ आसा, आमी ज्यो लोकांक पळयता सोशल मिडिया ते कंप्लीट फेक उरता. खंय तरी अशी उरता की म्हणल्यार आतां खंय तरी आमकां ते ग्लॅमरस दाखयतात तेमी बट एक्चुअली तशें उरना. तेजे फाटीं तेमगेलेच अलग स्टोरी उरता. ते फेक करून दाखोवच्या बी शकतात आमी. रायट. सो आमी ते कितें करतात ते पळोवन घेवन अरे तेगेली लायफ तशी आसा, म्हागे लायफ पळय कितली वायट, म्हागे लायफ पळय कशी आसा. सो म्हणजे कंपॅरिझन करचें ना कंपॅरिझन करचें ना. सो डिजिटल आमी केन्ना कंपेर करतात तेन्ना आमी कितें करतात आमगेले लायफाकच आमी एक वणट धाडली अशी की हां आपणा लायफ कंप्लीट ब्लँक आसा, दुसरा लायफ कितलें बरें चलच्या लागला म्हणून. सो हे 3 मुख्य कारण आसा ज्यो एक मनशाक तेमगेले ज्यो बी मेंटल हेल्थ आसा एक एकंपनीशन एक बरे लेवलार पळोवन घेवची अशी. आनी कितें म्हणचें म्हणल्यार फिजिकल हेल्थ आमी रेग्युलर स्लीप उरू या आमी हं. जेवण जेवचुरू इवन ते खूब इम्पॉर्टंट आनी मुख्य आसा. ज्यो बी आमी जेवतात, ज्यो बी आमी खातात, सो ते आमी कितें करता बरें करून घेवन आमी हेल्दी खावचें पळोवचें जाय. कित्याक एक एक पाटी
फिजिकल अपसेट जाला मानसीक तोंदरे जावच्या बी शकता. ते कितें जाता एक फॉर एग्जांपल सांगचें म्हणल्यार म्हाजे कडेन एक क्लायंट आयले तेका फाट दुखताले. हं. ॲक्चुअली तेका आमी म्हणटात सायकोसोमॅटीक इलनेस म्हणटात डिसऑर्डर हं. म्हणटात आमी. ते बेजिकली तेका एक्सरे काडूं या खंयचें स्कॅनिंग करूं तेका कांय एविडन्स उरना. इट्स हं. बेजिकली आमकां ते मनांत आसा की फाट दुखता म्हणून. हं. आनी तशें ते कांय एविडन्स बायोलॉजिकल एविडन्स उरना बट ते फाट दुखता. रायट. सो ते कितें करता फिजिकल जो हेल्थ इश्यूज जाले तेन्ना तेन्ना कितें जाता आमकां मानसीक कितें दिसता अरे आपणाक फाट दुखता आपणाच्यान चमकचें जायन उरतलें, आपणाच्यान बसूं जायन उरतलें, खंय प्रोग्राम उरल्यार अटेंड करचें जाय. तर ते कितें जाता आमी अज्यूम करून घेतात की आपणाच्यान हें जायना म्हणून. सो केन्ना आमी करच्या गेलो जाल्यार बी आमकांच फाटीं म्हणून घेतात की ना आपणाच्यान जायन दिसता, आपूण मुखार वचून कांय फायदो ना म्हणून. तशी. सो हे सगळे मुख्य कारण उरतात. अशें. आतां सायकॉलॉजिस्ट आनी सायकॅट्रिक्स हांन तूं फरक मस्त लोकांक कळना. हय. ते बेगीन तूं सांग. ओके. केन्ना आमी सायकॉलॉजिस्ट म्हणटात. सायकॉलॉजिस्ट बेजिकली आमी बॅचलर्स डिग्री म्हणल्यार BA, BSc करून घेवन MSc करतात. हं. सो तेका आमी सायकॉलॉजिस्ट म्हणटात. हं. सायकॅट्रिस्ट बेजिकली MBBS करून घेवन MD करतात सायकॅट्री भितर. आतां बेजिकली हे आमगेलें एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन जालें. आतां पेशंट्सा बरें क्लायंट्सा बरें कशें डील करता की म्हणल्यार आमी एज अ सायकॉलॉजिस्ट मेनली यूज करतात थेरपी. हं. थेरपी एविडन्स बेस्ड थेरपी यूज करतात. क्लायंटाले डेली बेसिस प्रॉब्लम ना क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टाल कशें उरता एज आय सेड मेंटल इश्यूज मेंटल डिसऑर्डर कसले उरलो तेजे फोकस करता. बट सायकॅट्रिस्ट केन्ना आमी येतात तेमी बेजिकली उरता डायग्नोसीस करून घेवन मेडिसीन प्रिस्क्रायब करचे जो आमी करचे शकनात एज अ सायकॉलॉजिस्ट. सो हे मुख्य कारण उरता आनी लोक थंयच मार पडटात. तेमी कितें करतात की फस्ट तेमगेली तकली वता सायकॅट्रिस्टावर. सो सायकॅट्रिस्ट कितें करता डायग्नोसीस करून घेवन तेमगेलें काम कितें आसा मेडिसीन दिवचें ते मेडिसिन्स दितात. सो तेजेन कितें जाता डिपेंडन्सी टॉलरन्स जो मायल्ड आशिल्ले जो कमी आशिल्ले ते कितें करतात मेडिसिन्सा वयर कमी जातले म्हण यूज करतात. बट बेजिकली तेमकां जाय पडटा थेरपी जो तेमकां सायकॉलॉजिस्ट प्रोवायड करचे शिकून. सो ते एक मेजर मिस्टेक खूब लोक करते आसात आनी तेजे लागून खूब लोकांक अशी मेडिसिन्स घेवचे प्रकार मार पडते आसा. आतां मानसीक आरोग्य तूं म्हणल्यार ते नाकशे जावचे कसल्यान तूं इंट्रस्ट ना न्हीद आयल्या वरी मागीर एक्टिवनेस कमी जाता म्हणून अशें साधारण तूं सांगिल्लें पळय. पण ते मस्त वर्स जाली लोक जपळे ते तांगेले वया प्रकार ते हाका संबंध ना न्ही? बेजिकली ते डिपेंड जाता सिच्युएशन खंयचे फॅमिलींत आसात तेमी आनी तेमगेले सरावंडींग कशें आसा म्हणून. सो आतां तेमकां पयलेंच कळ्ळें की आपणाक कसो तरी प्रॉब्लम आसा मानसीक कितें तरी जावचें लागलां आपणाक आनी आपणाक थेरपी घेवचें जाय म्हण पयलीं खूब लोकांक म्हळ्यार कोणाक खबर आसा हेजे बद्दल सो तेमी फस्ट स्टेजा भितरच क्युअर करून ते घेवचे ओल्ड शकतात. एज लोकां बी जाता न्ही? सगळीं लोकां जातात. आमकां एज अशी ना की ओल्ड एज काय यंग एज काय मिडल एज म्हणना. म्हाका रिसंटली एक क्लायंट आयले जो 9 वर्साची आशिल्ली चली. हं. सो तेका बेजिकली फियर आशिल्लो. सो अशें म्हणचें जायना की तेमकां जायना वा. म्हणून. सो एक लोकांक अशी उरता की म्हणल्यार ओके बेजिकली सांगचें म्हणल्यार 3 प्रकार उरता. बायोलॉजिकल, सायकॉलॉजिकल आनी सोशल फॅक्टर्स उरतात. एक लोकांक बायोलॉजिकल फॅक्टर्स म्हळ्यार तेमगेले मम्मी पप्पा हेतूच्यान जेनेटिक्सा हां. थ्रू तेमकां एक डिसऑर्डर या कसले तरी डिफिकल्टीज आयल्यो उरतात. एक लोकांक सायकॉलॉजिकल म्हळ्यार खुद्द तेमी एक्सपिरियन्स केले ते सिच्युएशन प्रकार तेमकां खंय तरी प्रॉब्लम जालो उरता ना इश्यूज कल्टिवेट जाले उरता. नाजाल्यार एक लोकांक कितें उरता सोशल फॅक्टर. सोशल एनविरॉन्मेंट कशें कितकी उरले या तेमकां खंय तरी कितें तरी सोशल सिच्युएशन टायप ऑफ प्रॉब्लम आयले ना फॅमिली भितर खंय प्रॉब्लम सोशल म्हळ्यार लोक आशिल्ले कडेन. सो तेजे प्रकार बी एक लोकांक इश्यूज उत्पन्न जावचे शकता. तुम्ही दिल्ली दसरा युवा संघ की तांतू एक सदस्य म्हणून काम केला ते अनुभव बेगीन आमकां सांगा कसले ते? ओके. सो दिल्ली भितर दसरा म्हण घेवन एक ऑर्गनायझेशन आशिल्लें तेका प्रभा म्हण बी सांगतात. सो बेजिकली ते कितें जालें की म्हणल्यार हांव तुमकां तेजे भितर कशी गेलें आनी हांव कशी एज अ यूथ मेंबर जालें म्हण तें सांगता. सो म्हाका हांव एक युनिवर्सिटी गेल्लें थंय म्हाका एक रिसोर्स पर्सन म्हाका कॉन्टेक्ट जालें आनी हांव तेमचे कडेन अशी उलयत आसतना तेमी म्हाका सांगलें की अशी यूथ एक ऑर्गनायझेशन आसा इफ यू वॉन्ट टू जॉइन प्लीज जॉइन म्हणून. सो हांव नंबर घेतले मागीर एक ग्रुप ऍड केलेले आनी ते लिंक धाडले. हांव जस्ट रेजिस्टर केलें म्हाका तितलें कांय आयडिया ना आशिल्लें कशें तें कितें तें म्हणून. सो थंय गेले तेन्ना मागीर तेमी लिंक हें केलें सो रेजिस्टर करा म्हण सांगलें. थोडे क्वेश्चन्स आशिल्ले आनी लिडरशीप बद्दल क्वॉलिटीज बद्दल ते सगळे आशिल्ले. सो हांव कितें केलें जस्ट एक फॉर्म अशें आशिल्लें फॉर्म भरलें आनी फॉर्म भरले नंतर म्हाका सांगलें की 40 सेकंड्साचें एक टॉपीक आसा तेजे बद्दल उलया म्हणून. सो हांव ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट. सो 40 सेकंड्स एक टॉपीक म्हाका ऑन द स्पॉट दिलें आनी 40 सेकंड्साचो एक व्हिडिओ अपलोड करून तेमकां धाडलें.
मागीर एक महिना नंतर काय 15 दिवसानंतर म्हाका ईमेल आयले की हांव शॉर्टलिस्ट जाला आनी ग्रुप डिस्कशन आसा म्हणून. सो ते ग्रुप डिस्कशनाक परत हांव एनरोल म्हळ्यार जॉइन जालें आनी ते टॉपिक दिल्ले. सो त्या टॉपिका वयर आमी ग्रुप डिस्कशन केलें. ऑलमोस्ट लायक 10-15 लोक आशिल्ले ते गुगल मिटार. सो आमी ग्रुप डिस्कशन केलें आनी मागीर आनी थोडे दिवसानंतर म्हाका परत ईमेल आयले की म्हाका इंटरव्यूक पर्सनल इंटरव्यूक कॉल फॉर आसा म्हणून. सो परत कॉल फॉर एक्सेप्ट केले. पर्सनल इंटरव्यू दिले. ते बी ऑनलायनच आशिल्ले. फेस टू फेस हे गुगल मिटार. सो ते पर्सनल इंटरव्यू दिले आनी मागीर म्हाका एक 15 ते 20 का एक महिना नंतर म्हाका ईमेल येता की आउट ऑफ ऑलमोस्ट 200+ ॲप्लिकेशन्स आउट ऑफ ऑल ओव्हर इंडिया ओन्ली 10 पीपल आर सिलेक्टेड म्हणून. सो म्हाका खुशी जालें आनी लायक ऑलमोस्ट एंटायर तातूंत तूं इंडियाच्या गेलें सिलेक्शन. हाय. सो 200 लोकां भितर एक 10 लोकांक सिलेक्ट करते वय. आसा आनी ते 10 लोकां भितर हांव एक आसा म्हणून. सो ते म्हाका ते खूब खुशी दिले आनी मागीर हांव ते जॉइन जालें. सो ते बेसिकली आशिल्ले 6 म्हयन्याचे एक यूथ ग्रुप आशिल्लो तो. ताका आमी म्हणटा यंग एडवायझरी मेंबर म्हणून. सो ते यंग एडवायझरी मेंबर आमी कितें आशिल्ले आमगेलें बेसिकली काम कितें आशिल्लें काय म्हणल्यार ज्यो बी सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसात. आतां आमी म्हणटात आयडेंटिटी. आतां बायोलॉजिकली खबर आसा हांव चली तो चलो म्हणून. बट एक लोकांक ते बी उरता की म्हणल्यार चली उरल्यार बी आपूण चलो का चली म्हणून ते कॉन्फ्लिक्ट उरता भितर. ते आयडेंटिटी क्रायसीस म्हणटात आमी. सो ते आयडेंटिटी क्रायसीस कशी आपूण चलो का चली म्हण तेज बद्दल नाजाल्यार खंय तरी एक पॉलिसी मेकिंगा बद्दल ना खंय तरी कितें तरी प्रॉब्लम जाले लायक फॅमिली डिस्प्यूट्स उरू रेप उरू हॅरासमेंट उरू. सो तेजे बद्दल आमगेले ओपिनियन सांगचे आनी ते अशें न्ही की ओपिनियन सांगले आमगेले डिस्कशन जालें आनी तेन जालें म्हणून ना. तेका एक नोट डावन करून घेवन तेजे एक पॉलिसी करून घेवन ते आमी गव्हर्मेंटाक हँड ओवर करचे की अशी आमगेलें एक पेटिशन आसा प्लीज हे करा म्हणून. सो तसले टायपाचे एक 6 म्हयन्याचे आमकां यूथ एडवायझरी मेंबर म्हणून आमकां अपॉयंट केल्ले आनी ते बी लायक आमकां एक 6 म्हयन्याचे आशिल्ले. बट आमगेले ज्यो आमी एडवायस केल्ले आमगेले ज्यो काम पळोवन घेवन जे ऑर्गनायझेशन आसा परत आमकां 6 म्हयन्याचे एक्स्ट्रा रिन्यू करून घेवन आमकां दवरून घेवन ऑलमोस्ट 1 वर्सा जालो तो. सो ते 1 वर्सा जो आमी एडवायस केल्ले आमी जो कितें काम केल्लें आसा तेजेन आमगेले आमकां दिल्लीत कॉन्फरन्स आशिल्लो. सो फूल स्पॉन्सर्ड आपयल्लो आमकां आनी तेजेन आमकां ते कितें जालें सगळे ज्यो बी आमी ऑनलायन पळयत आशिल्ले लोकांक पर्सनली मीट जावन घेवन व्हड व्हडले मिनिस्टर्स आयिल्ले मागीर ऑर्गनायझेशन्साचे लोक आयिल्ले सगळे लोक येवन घेवन खूब बरें करून घेवन आमी हें केलें. एक नवीन अनुभव. नवीन अनुभव जाला आनी तेतूं भितर बी ते लिडरशीप क्वॉलिटीज ज्यो आसा ते एक एनहान्स जाले की दुसरे 10 लोकां 10 नमुदार ग्रुप लिडर्साचे लोकांले ओपिनियन्स आयकले तेमगेले मायंडसेट पळयले तेमगेले जो एडवायस करचे क्वॉलिटीज पळयले. सो ते म्हाका एक हांव एज अ यूथ एडवायझरी मेंबर जावन घेवन बी दुसऱ्याल पळोवन घेवन शिकचे ते क्वॉलिटीज आसा न्ही. सो तेजेन बी म्हागेलें कितें जालें एक क्वॉलिटी एनहान्स जाले स्कील एनहान्स जाले म्हणून सांगचे शकता. आतां मानसशास्त्रात अभ्यास करचे इच्छा आसता त्या चेडवांक आतां येतले नवीन त्या विशय घेवचे ते चेडवांक एक कसलो उपदेश कर. ओके. केन्ना आमी सायकोलॉजी म्हणटात आतां कितें जाल्यार ट्रेंडिंगात आसा की सगळे लोक सायकोलॉजी करचे लागलात आमी बी करया म्हणून. पयलीं इंजिनियरींग ट्रेंडिंगात आशिल्लें आतां सायकोलॉजी ट्रेंडिंगात आसा. बट हांव कितें म्हणटा की म्हणल्यार ज्यो एक्चुअली तेमकां इंट्रस्ट आसा क्युरियोसिटी म्हण न्ही बट एक्चुअली तेमकां लोकांक पळोवचे उरू या स्वता एक हिलींग करचे उरू ते खाली प्रॅक्टीस आसा म्हणल्यार मात्र हांव सांगता की हे फिल्डा भितर या म्हण. बिकॉज आमी म्हणटात की सायकोलॉजी सब्जेक्ट इजी आसा कितलो आतां डेली लायफान ज्यो कितें घटने आसा अनुभव आसा तेजेर आमी बी आन्सर्स बरोवचे शकतात म्हणून. बट एक्चुअली तशें पळोवचें गेल्यार आमी खूब रॉंग करते आसा. अशा खूब क्लासमेट्सां पळयलात खूब म्हागेले बॅचमेट्सां पळयलात मे बी म्हागेले जुनियर्सां पळयलात ज्यो अशें सांगून घेवन बी आयल्ले आसा की सायकोलॉजी इजी आसा तशें म्हणून घेवन सोडला आपूण डिग्री कंप्लीट जातालें म्हणून. बट एक्चुअली सांगचें म्हणल्यार जो बी कोणाक एक्चुअल इंट्रस्ट आसा ज्यो लोकां खातीर कितें तरी करच्याक म्हणून एक तेमगेले भावन आसा या तेमकां खुद स्वता खातीर आपूण खंय तरी प्रॉब्लमांत आसा आपणाक ते प्रॉब्लमांतल्यान भायर येवचे खातीर आपणा भितर कितें जावचें लागलां म्हण हें करचे खातीर. सो 2 हेतू भितर बी लोक येतात 2 क्वॉलिटीज भितर बी लोक येतात. सो ते हेतूर उरल्यार मात्र एक सायकोलॉजी करियर ऑप्शन आसा म्हणून सांगचे शकता. आनी तेतू भितर बी पर्सन शूड बी मेंटली स्टेबल. अशें न्ही की आयले ते डिसऑर्डर वाचले सगळे ज्यो बी कितें आसा हे बुका भितर ते वाचले आनी खुद्द स्ट्रेस जाल्यार उपयोग ना. सो हांव कितें म्हणटा की पयलीं तुमी मेंटली स्टेबल रावा तुमगेलो गोल क्लियर उरू. गोल क्लियर आसा मेंटली स्टेबल आसात दुसऱ्याले लायफ हँडल करच्याक एक
एबल बरं. आसा ओन्ली देन कम इन टू द कोर्स. बिकॉज आमगेल कशें आसा की म्हणल्यार मेडिकल डॉक्टर्साल कशी आसा, एक पेशंटालें ऑपरेशन करता म्हणल्यार कंप्लीट तेमगे लायफा जिम्मेदारी एक डॉक्टरा वयर आसा. सेम थिंग आमगेल वयर आसा. तेमगेल मेंटल हेल्था वयर तेमी कशें करून घेवन तेमगे लायफ लीड करतले मुखार, तेमगेल प्रॉब्लमाच्यान तेमी कशी भायर येतले, आमी कशी तेम गायड करतले, नॅविगेट करतले ते आमगेल हाती आसा. खाली 1, 2, 3 उत्तर उलयले आनी गप आयकते बसले तेजेन थेरपी चलना. आमी कित तरी तेमकां सांगका तेमगे लायफ बरें जावका म्हण घेवन तितलें मात्र उरल्यार थेरपी येवचें म्हण घेवन हांव सांगता. तुमगे लेकांना हॉलिस्टीक वेलबिंग म्हळ्यार कसलें? ओके. केन आमी हॉलिस्टीक वेलबींग म्हणटात तर सगळे लोकांक तकलेंत एकच गोश्ट येता की लायफ एन्जॉयबल उरका, बरें उरका आनी सगळे लोकांले म्हणल्यार एक स्मूथ वे लायफ लीड करका म्हणून. बट बेजिकली म्हागेल लेकान हॉलिस्टीक वेलबींग म्हणल्यार एक हार्मोनी जो आमगेल इमोशन्स उरूं, आमगेल जो स्पिरीट उरूं, आमगेल एनर्जी उरूं, आमगेल जो लायफस्टायल उरूं, आमगेल जो कितें बी आमी काम करता तेजे एक दृश्टिकोन उरूं, तर ते आमी हॉलिस्टीक जावन म्हणल्यार एकदम एक वर्ल्ड वायड जावन घेवन आमगेले सेल्फात वर्ल्ड वायड जावन घेवन वेलबींग म्हणल्यार कितें बऱ्या रितीन एक व्हरचें लायफ व्हरचें म्हण घेवन. सो तेजें आमी हॉलिस्टीक वेलबींग म्हणटात. जो बी कितें प्रॉब्लम्स जाले, स्ट्रेस जाले, नेग्लेक्ट करचे आनी मागीर ओरूसोर ते मागीर केलाले म्हणचे आनी खाली पयशा फाटीं धांवचे या कितें काम आयलें कामा भितरच रावचे, फॅमिलीक अटेन्शन दिवचें ना, स्वताक कॅर घेवचें ना. सो तेजेन कितें जाता आमी म्हणटा की हॉलिस्टीक आसा तेतूं भितर बट वेलबींग खंय आसा. पयशे कमयतात बट तेतूं खुशी आसा. बिझनेस चलयतात बट बिझनेस चलयते चलयते कितले फॅमिली थंय वेट करते आसा ते तुमगेल पर्सनल लायफात जो तुमी ड्रीम केले की आपणाक इतले पयशे आयले नंतर आपूण अशी अशी काम करतले, आपूण अशी अशी थंय वतले, हे करतले म्हण करते आसात. इफ आन्सर इज नो, देन तुमगेल लायफात हॉलिस्टीक वेलबींग खंय तरी मिसींग आसा म्हण घेवन. सो हॉलिस्टीक वेलबींग म्हणल्यार कितें, जो बी तुमी लायफ लीड करते आसा ते कंप्लीट पिक्चरात तुमगेल लायफात तुमी हिरो जावका. समाधानान उरका ते. समाधानान उरका. आनी तुमगेल लायफात जो बी तुमी कितें करता दुसऱ्या साटीर म्हणनी फर्स्ट आपणा साटीर, मागीर येता दुसरो. आर्तवर्कच हे कामाक तुमकां कोणाल इन्स्पिरेशन? ओके. सो बेजिकली सांगचें म्हणल्यार एक ॲज अ कावन्सिलर आमगेले इडी लायक जन्मात फर्स्ट कावन्सिलर म्हणल्यार श्री कृष्णा, जो अर्जुनाक एक वाट दाखयल्ली आसा. सो हांव तेमकां पळोवन घेवन जो म्हाका एक इन्स्पिरेशन आसा की इतलो व्हड महान काम आसा जो हिलींग करतात लोकांक. सो तेजें एक म्हाका एक इन्स्पिरेशन आसा. आनी सेकेंड थिंग कितकें म्हणल्यार एक दिदी आसा, दिशा दिदी म्हण घेवन. सो ते बेजिकली ते खुद एक 3rd टायम 4th स्टेज कॅन्सर जाल्लो आसा तिका आनी अजुनूय ते कॅन्सराक ते डील करते आसा. सो तेका पळोवन घेवन म्हाका अशें दिसता की म्हणल्यार इतलो व्हडलो प्रॉब्लम म्हणून घेवन जो लायफ थ्रेटनींग प्रॉब्लम आसा, ते प्रॉब्लम उरल्यार बी ते इतले खुशखुशेन लायफ लीड करचे जाल्यार आनी तिगेल जो आतां कशें करून घेवन ते पेन आसा, जो किमो घेवचे टायमार ते पेन ती गो थ्रू करचे रावला, इतलो पेन उरल्यार बी जो हांसून घेवन, खेळून घेवन, केन्ना फोन केल्यार उलोवन घेवन मेसेज तेतूं भितर रावचे. सो ते म्हाका एक व्हड इन्स्पिरेशन आसा म्हाज्या लायफांत की आमी ल्हान प्रॉब्लम्साक आमी रडतात, ल्हान प्रॉब्लम्साक आमी कंप्लेन टेन्शन करतात, करतात. टेन्शन करतात. बट ते इतलो व्हडलो प्रॉब्लम उरल्यार बी लायफाक इतले बरे लीड करते आसात न्ही. सो म्हाका ते 2 इन्स्पिरेशन म्हाज्या लायफांत हांव केन्ना बरोवन हे करून दवरून घेते आसा. आतां तुगेल एक वेबसायट आसा म्हणून हांव आयकल्लें. सो लोकांक कसले प्रॉब्लेम उरल्यार तांतूंतल्यान तुका विचार येत की ते ताजे बद्दल थोडें सांग. ओके. सो म्हागेले साक्षात म्हण घेवन एक वेबसायट आसा. साक्षात बॉर्न फ्रॉम सेकंड चान्स म्हण घेवन. सो तुमी गुगलात www.sakshat.com मारल्यार बी येतले. सो तेतूं भितर हांव म्हागेले जो बी कावन्सिलींग घेतात तेजे एथिकल इश्यूज म्हणल्यार आमी कावन्सिलींग करता आसतना कितें प्रिकॉशन्स घेतात, कशी आमी क्लायंट्साक ट्रीट करतात आनी कसले टायपाचे थेरपी प्रोवायड करतात, खंयचे एज ग्रूप लोक येवचे शकतात आनी कशी ते थेरपी आमगेल मुखार व्हरचे शकता म्हण घेवन. प्लस म्हागेले पर्सनल इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार म्हागे लिंक्डइन आयडी, इंस्टाग्राम आयडी, फोन नंबर आनी ईमेल आयडी. सो ते चारय म्हागेले ज्यो आयडीज आसा तेतूं भितर अवेलेबल आसा. सो कोणाक बी कावन्सिलींग घेवची गरज आसा या तुमकां दिसता की तुमकां खंय तरी लॅक जावचें लागला, सायकोलॉजिकली खंय तरी तुमकां डिफिकल्टीज येवच्या लागला, सो डेफिनेटली तुमी ते वेबसायट वचा www.sakshat.com www.sakshat.com.
थंय वचून घेवन तुमगेले जो बी कितें प्रॉब्लेम्स आसात सो ते मागीर वेबसायट चॅक करा आनी थंय तुमकां एक ल्हान अशी एसेसमेंट उरतले म्हळ्यार क्वेश्चन उरतले हं. आनी थोडे ऑप्शन्स उरतले सो ते टिक करा तेजेन तुमकां कळटलें की तुमी कसले टायपाचे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आसा या तुमकां सायकोलॉजिकल हेल्प जाय सो तेतू भितर तुमी थंय वचून घेवन म्हाका डायरेक्टली वॉट्सॅपार तुमी कनेक्ट करचे शकतात ना म्हाका ईमेल करचे शकतात तेजेन हांव तुमकां ऑनलायन या इवन कारवारात आसा म्हळ्यार कारवारात मायर्स क्लिनिका येवन हांव तुमकां थेरपी दिवचे शकता. आतां पळय इतलो वेळ आमी तुगेले उलयले एक नवीन नवीन म्हाका माहिती मेळिल्ल्या जाली. हे मानसीक स्वास्थ्य ते ओटू गुत्त आसा. आमगेल हे वयाक सुमार अनुभवान बी कळून गेला जाल्यार हे थेरपी ताजो उपयोग हे ओटू तुगेले उलोवन कळ्ळे आनी अजून तुगेली ही सुरवात आसा. मुखार अशी तुगेले काम वाडत वचो तुका यश येवो आनी लोकांक बी ताजो उपयोग जावो अशी सांगून आमी हांगा जी राबताची तर आमगे सर्व इतलो कार्यक्रम पळयल्ले विक्षकांक अनेक धन्यवाद आनी तुका सुद्दां धन्यवाद. थँक यू सो मच म्हाका हांगा इनवायट केल्ल्याक आनी म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक म्हागेलो जो स्टोरी आसा जो बी हांव कावन्सिलींग करता या कशें करून लोकांक हेजेर प्रभाव पडला म्हणून आनी डेफिनेटली हे व्हिडिओ पळोवन कोणाक बी अशी 1% तरी दिसले की ना आपणाक कावन्सिलींग घेवका म्हण म्हाजे कडेन म्हणनी खंय बी तुमकां अवेलेबल कावन्सिलर्स आसात सायकोलॉजिस्ट आसात प्लीज कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमगेल वेलबिंगा साठी एक स्टेप मुखार घेया म्हण हांव तितलें सांगता. धन्यवाद.